असोल्डा पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाविशीं 2018 कागाळ नोंद जाली। बेकायदेशीर बांदकाम नियमीत करपाक संबंदीत अब्दुल हाका उपजिल्लोधिकाऱ्यान 6 म्हयन्याची ताकीद दिल्ली। तशेंच पंचायतीनय आनीक 6 म्हयन्याचो वेळ दिल्लो। उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरण करपाचो आदेश दिल्लो। त्या आदेशाक पाळो दीत हे बांदकाम मातये भरण केल्ल्याचे सरपंच कस्टोडियो फर्नांडिसान सांगले। बेकायदेशीर बांदकामाविशीं आमी ग्रामसभेत चर्चा केल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले। इलिगल स्ट्रक्चर आसले ते जे 2018 केस घातलेली इलिगल म्हणून तेन्ना तो आमी डेप्युटी डायरेक्टरान तेजी केस भायर पडली कित्याक तेजे डॉक्युमेंट तेजे सारके नासले ते लिगल प्रोसिजरान वचूंक ना। तेजे उपरांत तो सेशन कोर्टान गेलो, सेशन कोर्टाकूय भायर पडलो। उपरांत मागीर जो डेप्युटी कलेक्टरान तेणे केस घातली एप्लिकंटान, डेप्युटी कलेक्टर सावथ गोवा मारगांव, ताका टायम दिल्लो रेग्युलरायज करपाक 6 म्हयने जावन सुद्दां ताका आमी आनी एक 6 म्हयने टायम दिल्लो। आनी आतां हांव ती ऑर्डरी डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डरी आय कॅनॉट चॅलेंज, सो आमी स्टॉप दवरूंक शकना म्हणून आयज आमी डेमोलिशन तेजो बारीकसो स्ट्रक्चर आसलो, घर आशिल्लें एक काय दोन? एकूच घर तो मिस्टर अब्दुल केदल कितले तेंप जालो रावता हांगा? 5-6 वर्सां जालीं। तुमचे कडल्यान तेजे कडल्यान ताणें एनओसी बी घेवन? आज म्हाका अडेच वर्सां जालीं सरपंच जावन म्हळ्यार ताणें अजून एक। आनी तेजे पयलीं बी पंचायती कडल्यान कितें घेतलेली एनओसी? कांय पंचायतीन कांय दिवना ताका, आनी पंचायतीन अप्रोच जावना। म्हण उदक लायट सगळें आसलें तांकां? लायट आसलेली ताका, ती हेल्थांतल्यान घेतली, उदक नाशिल्लें ताका। एप्लिकंटाक कळोन येयलें आपणाची चूक जाली म्हणून, कित्याक ताका कोणें मिसगायड केलो की आमी पंचायती केन्ना घर मोडलें ना अशें म्हणून ताका मिसगायड करून ताका दवरलो भायर। हो इशू 1 वर्स पयलीं हायकोर्टा ऑर्डर आशिल्ली की हे इलिगल स्ट्रक्चर डेमोलिश करची म्हणून। कित्याक तेन्ना दोत्तू नायक रावचे आसा हाणें कंप्लेन घातिल्ली की कोर्टान तेणें केस चलयली आनी हायकोर्टान ऑर्डर दिली आनी पंचायती सांगलें की डेमोलिश कर म्हणून। सो ऑर्डर काडल्या आतां वर्स जालें, अजून करूं नाशिल्लें। सो आमी आतां कंप्लीट 3 ग्रामसभेक आमी बोवाळ मारून ते आतां आमी मोडपाक काडलां। सो तांकां मागीर ऑर्डर आयली ते मोडा म्हणून। तेन्ना ताणें ते आतां मोडटात, पूण पार्ट ऑफ द डेमोलिशन, पार्ट ऑफ द इलिगल कंस्ट्रक्शन ते आतां मोडनासतना दवरता म्हणटात। भितरली इलिगल स्ट्रक्चर ते मोडटात आनी कंपाऊंड मोडना म्हणटात। जर कंपाऊंड आनी घर दोन्ही जर इलिगल आसा जाल्यार कंपाऊंड कशें दवरप हें हांवें क्वेश्चन विचारलें, तांचे कडेन आन्सर ना। तर आमी आतां परत इनकम्प्लीट डेमोलिशन म्हणून आमी परत केस घालतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर।